नमस्कार. तुम सखणाक मिगेल चॅनलांतू हार्दिक स्वागत. हांव उर्मिला प्रभू, एन इंटरनॅशनल स्टोरी टेलर अँड स्टोरी कोच. आज तुमगेल खातीर हांव एक टॉपिक घेवन आयल्या. इथं म्हळ्यार ते टॉपिक खंडापटी कॉन्ट्रोवर्शियल चालू आसा, आजी काही चालू आसा. ते टॉपिक म्हळ्यार एक फिल्म. त्या फिल्मान नांव द केरला स्टोरी. म्हाका गोतना इतलो कॉन्ट्रोवर्सी इत्याक त्या फिल्मा वयरी. इत्या म्हळ्यार त्या फिल्म एक सत्य घटना वयर चालू आसा. सेकंड म्हळ्यार तांत भितर कसनय फटी दाखयली. थर्ड इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी हिंदूची आमगेल वयरी वैराग्य येवन आमगेल वयरी कॉन्ट्रोवर्सी तयार करता रसाची. इत्याक अशी म्हाका तुमी एक सांगता. एक म्हळ्यार द केरला स्टोरी ह्या एक गर्ल्स चेलये वयरी आसा. ते कसं करता ते चेलयेक फट्टी सांगून ट्रॅप करताची. फर्स्ट म्हळ्यार तांणी तुमी पळयला की रावण गोतना. फर्स्ट म्हळ्यार तांकां कन्वर्ट करताची, तांकां मुस्लीम करताची, त्या मुस्लीम चेल्या वटून लव करताची, मागीर वाडी करताची, मागीर त्या आयसिस ब्रायड म्हणून हांगातल्यान तांकां अफगानिस्तान, सिरिया, इराक अशें असल सकड कंट्रीजांतू पेटयताची. या सांगतनाची म्हाका मिगेल हृदयांतू कसनकी जाता. पाप ते चलयेल म्हूण दिसता. या आनी हाजेर आमी ह्या फट्टी, ह्या सत्य न्हय, ह्या अशें सकड जायना म्हूण ह्या सकड चालू आसा. प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर कोण तो एक मिस्टर विपुल शाह आनी एक डायरेक्टर आय थिंक सो सुदीप्तो सेन हांणी सांगता आसाची की ह्या वेल रिसर्च्ड फिल्म. तांणी सकड ह्या कोट केला सायटेशन या खंय तुल्यान कसन तुल्यान टेस्टिमोनियल्स वयल्यान आनी ह्या फिल्म तांणी तयार केला. एक सेकंड या फिगरा वयरी 32,000 न्हय, या 30,000, या 12,000, 22,000. हांव म्हणचे जरीची 1,000 वर्केन हिंदू चलयोक अशी केला या करेक्ट वे म्हूण. सेकंड या परिस्थिती आयली इत्याक, या कोण कारण या परिस्थिती येवचेक. मिगेल लेका आमी हिंदू ज्यान कारणीभूत या परिस्थिती येवच्याक. आमीची कसं नाही आमगेले रीती रिवाज आमी पाळनाची, आमी मॉडर्न म्हूण आमी दाखयताची. तुमकां एक सिंपल कारण सांगता. मिगेल धूव सान आसतना हांव मिगेल धुवेक म्हाका अम्मा म्हणून शिकयलेलें. हांव सांगलें म्हाका अम्मा म्हणका आनी अण्णाक अण्णा म्हणका, मम्मी आनी डॅडी म्हाका जायना. मिगेल सकड मिगेल फ्रेंड्स क्रिश्चियन्स, मुस्लिम्स आनी सकड हिंदू खंयचे म्हळ्यार गुजराती, मराठी सकड तांणी सांगलेलें. त्या म्हळ्यार हांव मिगेल ग्रुपान तो फर्स्ट वाडीक जालेली. मिगेल तुगेल धूव आम्मा कसं म्हणटा, यू मस्ट टेल हर टू से मम्मी. हांव म्हळें म्हाका आम्मा म्हळ्यार म्हाका एकदा म्हळ्यार अम्मा एक मातृत्व भावना ते येता. ना मिगेल धुव म्हाका अम्मा म्हणटा म्हूण सांगलें तांकां. ओ माय गॉड, इज दॅट ट्रू? हांव म्हळें वय व्हेरी ट्रू. म्हाका मिगेल चायल्डान अम्मा म्हणका म्हूण. तशी आमगेले हांगूतल्यान स्टार्ट जाता. आमी आमगेल चेडवांक अम्मा म्हणचे शिकयनाची. मम्मी, हांव हे मम्मी सांगचे रॉंग म्हूण न्हय, पूण हांव सांगचें आमकां आमगेले मातृभाशा आमगेले धर्मा वयरी आमकां गर्व ना. आमी आमकाची सेकंड क्लास सिटीजन म्हूण लेखून घेताची. फर्स्ट मिगेल लेका हांव सांगचें, म्हाका तुमगेल गोतना मिगेल लेका हें फर्स्ट स्टेप. सेकंड म्हळ्यार आमी कसनय घरकडेची रिती रिवाज कसनय पाळनाची. पूण आमगेल चेडवांक कळटा कसं न्हय
कसं रिती कसं रिवाज कसं करेक्ट कसं रॉंग म्हणून तांणी इजी टार्गेट जाताचे विंगड रिलीजना वयरी. आणि थर्ड मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी आमगेल चेडवां वट्टू ह्या सकट कसं नाही ओपन डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन्स आमी धरनाची. आमी आमगेल चेडवां वट्टू ओपन डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन तांकां कसं जाय आशिल्लें तांणी आमकां सांगल्यार आनी आमी रिसेप्टिव्ह नॉन जजमेंटल. आमी सांगचे ना टीन यंग चेडवां तूं रॉंग तूं अशें करचें ना तशें करचें ना. आमी आयकून घेवन आमी सकड आमकां दिसल्यार वरकें ना आमगेले चेडूं रॉंग जातरच सुरे आमी आयकून घेवका. मागीर तांकां निंगोवका या करचें तुमी समवें. आणि तेन्ना आमी सांगता पळय हांवच चूक हांव म्हगेले दुवेक मस्त वेळा सांगता यो चेडा यो हांव तुका शिकयनी आशिल्लें गो चेडा म्हूण. ना ना हांव अशें म्हणू का म्हणचें. मागीर तिणें आमीची आमगेले चेडवांक आमगेले संस्कृती आमगेले धर्म आमी कितले श्रेश्ठ हिंदुत्व आनी गौड सारस्वत ब्राह्मण कुलांत आमी जन्म आयला. आमकां आमी प्राईड आमगेले गर्व गर्व म्हळ्यार लायक रितीर चंद रितीर गर्व आसल्यार हांव लेखना आनी खंयच्याय नमुने द केरला स्टोरी द कर्नाटका स्टोरी अशी सकट येवचे संभव आसतले म्हूण. तुमगेले हाजेर कसन अभिप्राय तुमगेले ह्याजेर कसन थॉट्स म्हाका खंडीत तिळचेयाची. इत्या म्हळ्यार ह्या आयचे एपिसोड एक डायलॉग फॉर्म आयचे एपिसोड एक कॉन्वर्सेशन अराउंड द केरला स्टोरी. इत्या म्हळ्यार द केरला स्टोरी एक केरला स्टेटाक मांद लागू नये. ह्या केरला स्टोरी फुल्ल इंडिया लागू आनी प्रत्येक हिंदू आसत तांकां ह्या लागू वयकी न्हय म्हूण म्हाका खंडीत तिळचेयाची. आनीक एक ह्या बूक तुमी वाचून हाजे वरकें ना अभिप्राय तुमी खंडीत म्हाका तिळचेयाची. थँक्यू.